नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. आज येवकार दितानाच आमचे बरोबर एक स्पेशल गेस्ट आसात जे आसा कन्सल्टंट पल्मोनॉलॉजिस्ट एंड स्पीच स्पेशलिस्ट. म्हणजे आज विशय किंवा मेडिकल तंत्रज्ञान इतलें फुडें पावला की आमचे कडेन छातीचे दुयेंसांचे दोतोर आसात, तशेंच न्हिदेचे तज्ञ जाणकार दोतोर आसात. आनी अशेच दोतोर आमचे बरोबर आसा डॉक्टर हरदत्त करंडे. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. सगळ्यात पयलीं आमी खुबशे फावटी कोणूय जावन मनीस न्हिदता तो घर येतालोच अशें आमी गृहीत धरता. आनी खुबशे फावटी म्हणजे आय शूड नॉट से दीस बट इट हॅपन्स इवन इन द सो कॉल्ड हांवें खुबशे सेशन्स पळयला की मेडिटेशन सेशन आनी अशें लोक म्हणटा म्हाका बरें ध्यान बरें लागलें आनी कुशीचो मनीस सांगता हो इतलें मोठ्यान घर येतालो की आपल्याक त्रास जातालो. सो दीस टायप ऑफ थिंग्स हॅपन कारण सो कॉल्ड ध्यान लागप तातूंत सुद्दां खुबश्या लोकांक म्हणजे आय डोंट से दॅट ते घर येतात पण वस्तुस्थिती अशी की ते घर येतातच. सो म्हाका सांगा डॉक्टर हे बेसिकली स्नोरिंग किंवा जे आमी घोरेप म्हणटा ते नक्की जाता कितें? वॉट इज दिस स्नोरिंग? नॉर्मली जेन्ना मनीस श्वास घेता युजली कांय आवाज येना, पूण नाक ते घसो पर्यंत खंय एक ऑब्स्ट्रक्शन आसलें, मातशें पॅसेज नॅरोड आसलें जाल्यार भितरले जे सॉफ्ट टिश्यूज आसता युव्युला, पॅलेट, फेरिंग्स ते वायब्रेट जाता. दॅट वायब्रेशनरी सावंड इज एक्चुअली स्नोरिंग. म्हणजे ताका घर येप म्हणजे खंय तरी ताका ऑब्स्ट्रक्शन आसा ते पॅसेजीन म्हणून घर येतात. फ्लो आसा तो क्लियर ना आनी त्या फ्लो म्हणजे बारीक एअरवेजान भितर श्वास वता तेन्ना ते वायब्रेशन जावन तो श्वास येता. अच्छा. म्हाका डॉक्टर मागीर असो एक प्रश्न म्हज्या मनान आसा, म्हणजे सगळ्यांच्याच मनान आसतलो की म्हाका दिसता म्हणजे सगळे म्हणजे एटलीस्ट 80 to 90% लोक घर येतातच. दीस शूड बी कन्सिडर्ड नॉर्मल काय तातूंत तुमच्या शास्त्रा प्रमाणे ते एबनॉर्मली असू शकता? मातशी जेन्ना आतां थंडी जाली, मातशें नाक ब्लॉक जालें, कोणूय घर येतलो, मातसो पुरो जावन कोण त्या दिसा न्हिदलो ताकाय घर येतलो, मातशें अल्कोहॉल घेतलें, अल्कोहॉल युजली रिलॅक्सीस ऑल दीस मसल्स, मातशे स्लिपींग टॅबलेट्स घेतले, दे ऑल्सो कॉजीस मसल रिलॅक्सन. सो दॅट टायम पेशंट वील स्नोर. ल्हान भुरग्यांनी सुद्दां टॉन्सिल एडेनॉइड्स वाडटा, दे ऑल्सो कॉमनली स्नोर. बट वेन स्नोरिंग इज लावड अँड हॅबिच्युअल, म्हणजे जेन्ना मनीस सदांच गरयता, व्हडल्यान गरयता, इट मे बी सायन ऑफ अ सिरियस सायलंट किलर डिजीज कॉल्ड एज स्लीप एपनिया. अच्छा. सो हो स्लीप एपनियाचे तुम्ही आता म्हणला इट इज सायलंट किलराचे हे म्हणजे इट इज लायक म्हणजे सो कॉल्ड पायलट प्रोजेक्ट म्हणजे सीएम येता. तुम्ही जेन्ना स्टुडंट आशिल्ले 30-40 वर्सां पयलीं मे बी प्रॉब्ली तुमच्या मेडिकल बुक्सान स्लीप एपनिया म्हणून कांय नाशिल्लें, व्हडलेशें कांय नाशिल्लें. आमी जेन्ना शिकले तेन्ना आमी वाचले की नॉर्मल बायलांनी 2% नॉर्मल दादल्यांनी 4% लोकांक हें दुयेंस जाता. लेटस्ट फिगर्स आमी आतां पळयले, इट्स लायक बायलांनी 5 ते 10% आनी दादल्यांनी 10 ते 15%. म्हणजे ऑलमोस्ट एक 10तल्या एकट्या दादल्याक, एकट्या बायलेक आनी एक 7-8तल्या एकट्या दादल्याक हें दुयेंस जातलें. आनी हें दुयेंस कित्याक वाडटा? कारण ओबेसिटी पेंडेमीक वाडत आसा. एक्टिविटी कमी जाता लोकांची, फास्ट फूड सगळें डायटरी लायफ सगळें चेंज जालें, ताका लागून ओबेसिटी पेंडेमीक वाडटा. आनी जशें आमी फुडें डिस्कस करुया की ओबेसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीप एपनिया. ओबेसिटी म्हणजे लठ्ठपणा मोठें आसा. म्हणजे जेन्ना एखाद्या मनशाचें वजन चड आसता त्या मनशाक स्लीप एपनिया जावपाचे चान्सीस चड आसता. आनी हे स्लीप एपनिया इज नॉट टू बी टेकन जस्ट सो लायटली, कारण ते आमकां कळना, इट गोज अननोटीस. स्नोरिंग इज वन खूब फावटी कितें पेशंट अशें कोणूय सांगलें आपूण घर येता, पेशंटाची लायक बाकीचे लोक फकाणां करता घर येता. खूब फावटी पयलीं जेन्ना प्रॅक्टीस हांवें सुरू केल्लें तेन्ना पेशंटानूय 1-2 सांगलें आपणें दोतोराक सांगलें आपूण घर येता, कितें करूं? दोतोरूच सांगना रे आपुणूय घर येता, कांय ना सोडून दी. पण आतां अवेरनस जशें वाडलां, खूब जाणांक हें अवेरनस वाडला आनी आतां आमी पळयता की चडांत चड पेशंट आपूण जावन फुडें येताय ही टेस्ट करपाक स्लीप स्टडी, एंड देन वी फायंड अ लॉट ऑफ पेशंट्स. सो इट इज स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर अशें म्हणटा. एक म्हणजे तो स्लीप एपनिया आसूं शकता किंवा स्नोरिंग किंवा बोथ दीस कॅन बी क्लब टुगेदर. स्नोरिंग, नॉट ऑल स्नोरर्स विल हॅव स्लीप एपनिया, बट लावड अँड हॅबिच्युअल स्नोरिंग म्हणजे व्हडल्यान स्नोरिंग आनी दर रात्री स्नोरिंग करप हें स्लीप एपनियाचे सायन्स. बाकीचे सिमटम्स म्हणजे युजली कितें जातलो, युजली आमी पळयता की पेशंट क्लिनिकान येना, पेशंटाची बायल पेशंटाक घेवन येता, तो व्हडल्यान न्हिदता, आपली न्हीद डिस्टर्ब जाता, किंवा तो व्हडल्यान न्हिदता, आपल्याक दुसऱ्या रुमान न्हिदचें पडटा. सो पेशंट हें सगळें न्हिदेन जाता. खूब फावटी पेशंटाक कांयच खबर नासता, तो विचारल्यार सांगता आपल्याक कांयच जायना. सो बेजिकली कितें जातलो, पेशंट न्हिदूंक वतलो, बरो न्हिदतलो, थोड्या वेळान तो घर येवपाक लागतलो. ते घर येवपाचो जो सावंड इंटेन्सिटी आसा ती हळू हळू वाडत वतली. एक पर्टिक्युलर पॉयंट ऑफ टायम श्वास सामको बंद जातलो. आनी जेन्ना आमी स्लीप स्टडी करून पळयता, दीस टायम
एपनिया मीन्स नो ब्रिदींग, सिजेशन ऑफ ब्रिदींग. एपनिया मीन्स नो ब्रिदींग. एपनियाचो केन्ना केन्ना बाय डेफिनेशन इज मिनिमल 10 सेकंड्स. पण केन्ना केन्ना हे पेशंट इज लायक 1.5 मिनिट 2 मिनटां टोटल श्वास बंद आसता. कोण जेन्ना मनीस सुद्धा पळयतात दे गेट स्कॅड की बाबा पेशंट मेलो काय कितें न्हिदेन. 1.5 ते 2 मिनिट श्वास टोटल बंद आसता. मागीर युजली हें जातकर मनीस चोक जाता आनी उठटा. चोक जाता आनी उठटा तेन्ना जे एअरवेज कॉलेप्स जाल्ले आसता ते ओपन जाता आनी परत तो न्हिदता. ही सायकल रातभर जायत रावता. म्हणजे नॉर्मल न्हीद येता, न्हिदूंक वता, गोरेता, गोरेप लावट जाता, चोक जाता उठटा. हें रातभर जायत रावता. समज जेन्ना आमी स्लीप स्टडी करता आनी मागीर एनालायज करता मायल्ड केसीस एक 15-20 सिवियर केसीस इवन 70-80 टायम वराक हें घडत आसता. आनी पेशंटाक कांयच खबर नासता. जें जाता तें न्हिदेन जाता, स्लीप एपनिया. तूं चोक जाता, तूं 1.5 मिनिट 2 मिनटां स्वासूच घेनाशिल्लो, फाल्यां पेशंटाक विचारलें, पेशंट म्हणटलो आपल्याक कांयच खबर ना. बरोबर. सो डॉक्टर तुम्ही एक सांगले की की चडशे जे लठ्ठ लोक असतात किंवा मोठे असतात तांकांय जाता. वॉट आर द अदर रिस्क फॅक्टर्स इन सगळ्यान कॉमन एज आय सेड ओबेसिटी. वॉट वी सी इज नेक सर्कम्फरन्स आसा. इफ इट्स मोर दॅन 17 इंच पासून नेक सर्कम्फरन्स चड आसली दादल्यांनी आनी बायलांनी, एक 16 इंच पासून चड आसली, हें दुयेंस जावपाचे चान्सीस चड आसता. तशेंच वेस्ट सर्कम्फरन्स पळयलें 100 सेंटीमिटर आनी दादल्यांनी आनी 95 सेंटीमिटर्स बायलांनी. दुसरे जे रिस्क फॅक्टर्स, सम जेनेटीक फॅक्टर्स आर ऑल्सो इनवॉल्व. म्हणजे तुज्या आवय बापायक स्लीप एपनिया आसली जाल्यार तुकाय आसपाचे चान्सीस चड आसा. सम ऑफ इट मे बी ड्यू टू सम बोनी स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी दॅट ऑल्सो प्रिडिस्पोजीस टू स्लीप एपनिया. म्हणजे थोड्यांक आमचो सकयलो जॉ जो आसता तो मातसो ल्हान आसता, ताका मायक्रोग्नेथिया म्हणटात किंवा रिट्रोग्नेथिया फाटल्यान आसता. असल्या पेशंटांक हें दुयेंस आसपाचें कारण तांचे एअरवेज फाटल्यान नॅरो जाता, हें फाटल्यान वता म्हणटात. दुसरें म्हणजे दादल्यांनी हें प्रमाण युजली चड आसता. फिमेल सेक्स हॉर्मोन्स आर युजली प्रोटेक्टीव, पूण जशी मेनोपॉज जाता फिमेल सेक्स हॉर्मोन लेवल्स रेड्यूस, बायलांनी सुद्दां दुयेंस मागीर वाडूंक लागता. अच्छा. आनी तिसरें इवन समथींग लायक पॉलिसिस्टीक ओवरी डिजीज, जातून ओबेसिटी इन्सिडन्स इज व्हेरी हाय. लेटस्ट स्टडीज हॅव फावंड आउट ऑलमोस्ट 50 to 70% पेशंटांक स्लीप एपनिया आसता. सिवियरिटी मायट वेरी बट डेफिनेटली ऑलमोस्ट 50 to 70% हॅव स्लीप एपनिया. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, आता तुम्ही सांगले न्ही की हे एक स्लीप एपनिया. वॉट आर द अदर सिम्पटम्स दे कॅन कम विथ लायकली टू? हय, म्हणजे एक्झॅक्टली वॉट इज एपनिक एपिसोड आय टोल्ड यू. अदर सम पेशंट वील डिस्क्रायब जेन्ना न्हिदूंक वता न्हिदूच पडना, परत परत जाग येता, किंवा थोड्यांची हें सगळें घडटा म्हणून तांची न्हीद आसता ती खूब रेस्टलेस आसले, न्हिदेन ते खूब मूव करतले. थोड्यांक एक पांय मुवमेंट करपाचें दुयेंस आसता जाका पिरियोडीक लिंब मुवमेंट म्हणटा. दुसरें, वेन वी डू अ स्लीप स्टडी, by the analysis of your brain waves, your eye waves, eye electrical activity and the muscle electrical activity, we see stages of sleep. अच्छा. मनीस फक्त न्हिदलो म्हणून जायना. पर्सन शूड हॅज अ गुड क्वॉलिटी स्लीप. जेन्ना आमी स्लीप स्टेजींग करता, जेन्ना आमी स्लीप स्टडी करता तेन्ना आमी स्लीप स्टेजींगूय करता. फर्स्ट स्लीप इज N1 स्लीप. हें फक्त 5% आसता न्हिदेची. ती फक्त ट्रान्झिशन वेकफुलनेस टू स्लीपान वता तेन्ना 5%. ताजी कांय बेनिफिट्स ना. दुसरी आसा तूं N2 स्लीप, ती 50% आसता आनी ताजो असो कांय फारसो बेनिफीट ना. मनीस न्हिदता. पूण सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा तो लास्ट 2 स्टेजीस. फर्स्ट, थर्ड वन इज N3 किंवा डेल्टा स्लीप. N3 और डेल्टा स्लीप इज रिस्टोरेटीव स्लीप. जे मनीस जे न्हिदता तेन्ना बॉडीक रेस्ट जाय, सेल डॅमेज आसा ती रिकवरी जावंक जाय, ती रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी इवन एट द सेल्युलर लेवल्स टेक प्लेस एट दीस डेल्टा स्लीप. लास्ट म्हणटा ते रॅम स्लीप. रॅम स्लीप इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल द कॉग्नेटिव्ह फंक्शन्स. म्हणजे आमी जे दिसाचे शिकता ते रातचे कॉन्सॉलिडेट करपाक व रॅम स्लीप सारकी जाल्यार युअर कॉन्सन्ट्रेशन, युअर विजिलन्स, जेन्ना तूं अशें एटेंटीव काम करता, समथींग दॅट नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकींग, एक्झिक्युटीव फंक्शन्स, कॅल्क्युलेशन्स व समथींग टेकिंग अ डिसिजन, दॅट इज रिक्वायर्ड इन रॅम स्लीप. जेन्ना मनीस स्लीप एपनिया दुयेंस आसता, पेशंट चडसो स्लीप N1 N2 आसता. तो डीप स्लिपान वचूंक पावत ना. आनी एवरी टायम तो न्हिदता तेजे मसल्स चोक जाता, तो जागो जाता. चडशा जाणांची स्लीप, मेजॉरिटी ऑफ द स्लीप इज इन N3 ओनली, इन N2 ओनली. ओके, N3 जे कमीत कमी एक 20% आसूंक जाय आनी रॅम स्लीप जे 25% आसूंक जाय ते खूबच कमी आसता. खुबशे पेशंट रॅम स्लिपान जेन्ना आमी स्लीप स्टडी करता ते अजिबात वचना. सो ताका लागून ही जी क्वॉलिटी स्लीप जायना. खूब फावटी हांव पेशंटांक सांगता की तुमी न्हिदता, पूण फाल्यां तुमकां सांगलें 20 वरां तुमी न्हिदा आनी 4 वरांच जागे रावा, तरी तुमकां फ्रेश दिसचें ना. इट्स नॉट द क्वॉन्टिटी ऑफ स्लीप, इट्स द क्वॉलिटी ऑफ स्लीप. सफिशियंट टायम स्पेंट इन
डेल्टा स्लीप अँड रॅम स्लीप दॅट वील गिव द बेनिफिट्स ऑफ स्लीप. फक्त N2 न्हिदलो N1 न्हिदलो तुका न्हिदेचो कांयच फायदो जावचो ना कळ्ळें. हाका लागून डीप स्लीप जायना, रॅम स्लीप जायना, मनीस सकाळीं उठलो ताका फ्रेश दिसचो ना, कितलोय न्हिदलो फ्रेश दिसचो ना, सकाळ फुडें मातशी तकली दुखतली. आनी जशें सांगलें रॅम इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑल कॉग्नेटिव्ह फंक्शन. दे सच पेशंट्स वील हॅव डिफिकल्टी इन कॉन्सन्ट्रेशन, विसरतले, मातशे इरिटेबल आसतले, मूड डिस्टर्बन्सीस आसतले, लायक दे मे आर प्रोन फॉर एन्झायटी, डिप्रेशन. ल्हान भुरग्यांनी मातशे सिमटम्स वेगळे आसता. स्लीप एपनिया जाणट्यांकूय अशें जाता अशें ना, एडेनॉइड टॉन्सिल आसा ते भुरग्यांकूय जाता, बट तांकां अशें बाकीचे सिमटम्स स्लिपीनेस बी जायना. दे मे मॅनिफेस्ट एज हायपर एक्टिविटी वा पुअर स्कूल परफॉर्मन्स, रॅम स्लीप जायना, याद उरना भुरग्यांक, तशे एक्टिविटीज जातले. तशे बाकीचेय फंक्शन आसा. एज वील डिस्कस लेटर, स्लीप एपनिया एज आय सेड इज अ सायलंट किलर. समज तूं टायमार ट्रीट करना, फुडें वता बाकीची दुयेंसां एक एक करून वयर सरतली. सो बेसिकली डॉक्टर तुम्ही आमकां इतकें एक्सप्लेन करून सांगलें न्ही, मागीर हातूंत तुमी सांगलें की हातून जो आसा तो मनीस ताका दिसता आपूण न्हिदला, से ड्युरेशन से आय गिव एक्झाम्पल, लायक तो 10 न्हिदला आनी सकाळीं 6 किंवा 5 किंवा 7 उठला, लेट्स अस्यूम. पण आनी दुसरो एक मनीस न्हिदला अशें समजा की तो 10 न्हिदला आनी तो 4 उठला, पण जर ताची क्वॉलिटी स्लीप जर बरी आसा जाल्यार ही हॅज एन्जॉयड द स्लीप बेटर. आनी टोटल अमाउंट ऑफ स्लीप स्पेंट इन डेल्टा स्लीप, N3 स्लीप अँड रॅम स्लीप इज मोर इम्पॉर्टंट. स्लीप एपनिया पेशंट 20 वरां सुद्दां न्हिदल्यार 4 वरां फ्रेश उरचे ना, बरोबर. बिकॉज दे नेवर गो इन टू डीप स्लीप अँड रॅम स्लीप. अच्छा डॉक्टर, आता बेस्ट म्हणजे एकेडमिक ट्विस्टाचेर विचारता. खुबशे फावटी आमी सो कॉल्ड एज म्हणजे मेडिटेशन करता, योगा करता, तांकां हाचो कितें बेनिफीट जावं शकता? म्हणजे कॅन दे गो इन टू स्लीप फास्टर इंटू द, म्हणजे तुम्ही जी म्हणटा स्लीप, ज्या टायपची स्लीप ताका गरज योगा आसता, बी करता तातूंत इट हेल्प्स इन फास्टर गोईंग इन टू डीप स्लीप, रॅम स्लीप. एट द सेम टायम इवन स्लिपींग टॅबलेट्स न्हीद बरी पडटा, बट युजली डेल्टा आनी रॅम स्लीप तातूंत कमी जाता. अच्छा. सो दो यू वील स्लीप लॉंगर, डेल्टा स्लीप आनी रॅम स्लीप, स्लिपींग म्हणजे बेन्झोडायझेपिन्स, कॉमन जी मेडिसीन आसा तातूंत तें कमी करता. सो हे हांव कित्या खातीर विचारलें की खुबशे फावटी म्हणटा की बाबा तुका म्हणजे योगा बी करता तांकां ड्युरेशन ऑफ स्लीप जरी कमी सुद्दां मेळ्ळें जाल्यार सुद्दां दे आर इक्वली फ्रेश. मे बी आय एम जस्ट पुटिंग हायपोथेटिकली, मे बी दे आर एंटरिंग. स्लीप एपनिया पेशंट योगा सुद्दां केलो बेनिफीट जावचो ना, बिकॉज देयर प्रॉब्लेम इज डिफरंट. नॉर्मल पर्सन डेफिनेटली, आय एम जस्ट पुटिंग नॉर्मल कंडिशन. बरें, म्हाका सांगा डॉक्टर, तुम्ही आता आमकां 2-3 फावटी सांगलें की हाची जेन्ना आमी स्टडी करता, हाची जेन्ना आमी स्टडी करता, सो म्हज्या पयलीं म्हणजे आमचे अशें सर्वसामान्य मनशा लक्षानूच येना की आमी स्लिपाची कितें तरी स्टडी करता. आमी ECG काडटा, आमी EEG काडटा, आमी इको करता, आमी स्ट्रेस टेस्ट करता, पण न्हिदेची कोण स्टडी करता हें आतां मातशें नवेंच प्रकरण येवपाक. सो वॉट यू एक्झॅक्टली डू, म्हणजे हाऊ डू असेस दीस? म्हणजे तुम्ही नक्की न्हिदेची स्टडी करता म्हणजे नक्की करता तरी कितें? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. ना स्लीप स्टडी म्हणटा ताका, ऑर पॉलिसॉम्नोग्राफी. पॉली म्हणजे कितें, मॉनिटरींग ऑफ मेनी पॅरामिटर्स इन स्लीप. सो जेन्ना पेशंट येता तेन्ना पेशंटाक खूब इलेक्ट्रोड्स लायता. वी सी द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन. आय सी. कळ्ळें. मागीर दोळ्याची इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आनी हांगा मॅसेटर म्हणून मसल आसा ताजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. दीस 3 इलेक्ट्रोड्स आर इम्पॉर्टंट टू सी द स्टेजीस ऑफ स्लीप. जशें हांवें म्हणलें 4 स्टेजीस आसता, प्रत्येकाक फंक्शन आसता. सो दीस इज फॉर स्टेजींग ऑफ स्लीप. दुसरो, तोंडा मुखार एक मायक आसतलो टू रिकॉर्ड द स्नोरींग इंटेन्सिटी. आय सी. मागीर भितर एक एअर फ्लो आसतलो टू सी द फ्लो ऑफ एअर थ्रू द नोज. मागीर चेस्ट आनी पोटार एबडॉमिनल आनी थोरेसिक बँड आसता टू सी हाऊ मच द चेस्ट एंड एबडॉमिन इज मुवींग. आय सी. ECG इलेक्ट्रोड्सूय आसता, सो दॅट वी कॅन रिकॉर्ड द ECG. केन्ना इरेग्युलर हार्टबिट्स आसा. पल्स ऑक्सिमेट्री म्हणजे ऑक्सिजन लेवल्स मॉनिटर करता. आनी लास्ट म्हणजे केन्ना केन्ना खूब जाणांक ह्या दुयेंसांक पांय खूब मुवमेंट, पिरियोडीक लिंब मुवमेंट म्हणटा, सो पांयाकूय एक मसल एक्टिविटी पळोवपाक एक EMG इलेक्ट्रोड आसता. आनी जेन्ना आमी स्लीप स्टडी लॅबान करता, एक कॅमेराय आसता टू सी एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग. सो एक्चुअली वी कॅन रिकॉर्ड स्वास बंद जाता, चोक जाता, उठटा, आनी एक्चुअली वी कॅन शो द पेशंट. बट लेटस्ट समज गायडलायन्स पळयलें, समथींग कॉल्ड एज होम स्लीप एपनिया टेस्टिंग. खूब फावटी पेशंटाक आमी आपयले स्लीप लॅबान यो, हॉस्पिटलान यो न्हीद. खूब जाणांक अशें संवय आसता की आपल्याच बेडार, आपल्याच गादयेर, नॉट स्लीप. सो स्पेंडिंग सो मच अमाउंट फॉर doing a sleep study, and if he doesn't sleep, it's not representative, it's not going to help. Correct. So home sleep apnea testing now is recognized to be as good as polysomnography, except for some patients who have some complications and who are better tested in a hospital. So patientच्या घरा technician येतलो,
पेशंट न्हिदता तसोच न्हिदपाचें, समज तो अल्कोहोल डेली घेता, न्हिदींग स्लिपींग टॅबलेट घेता, डेली घेवपाचें, नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करपाचें. आज स्लीप स्टडी आसा म्हणून कितें वेगळें करपाक गरज ना. वी वॉन्ट द स्लीप स्टडी टू बी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ एवरी नायट स्लीप. बरोबर. सो वी वॉन्ट द रियल डेटा. करेक्ट. सो जेन्ना आमी डेटा म्हणजे पेशंट न्हिदता कनेक्ट करता आनी पेशंट नेक्स्ट डे उठता तेन्ना डिस्कनेक्ट करता. अँड देन वी एनालायज द रिपोर्ट. सो वॉट वील सी वेन वी एनालायज द रिपोर्ट, फर्स्ट आमी स्लीप एफिशियन्सी पळयता, म्हणजे कितलो वेळ न्हिदता, कितलो वेळ जागो आसता. सो वी कॅल्क्युलेट द स्लीप एफिशियन्सी. दुसरें वी सी द स्टेजीस ऑफ स्लीप, जशें हांवें एक्सप्लेन केलें 4 स्टेजीस आसता. जाय तो सफिशियंट पिरियड ऑफ टायम डीप स्लीप आनी रॅम स्लिपान पेशंट गेला काय ना. थर्ड वी कॅल्क्युलेट समथींग कॉल्ड एज एपनिया हायपोपनिया इंडेक्स. एपनियाचोच कमी प्रमाण म्हणजे हायपोपनिया, तातूंत श्वास बंद जायना पूण कमी जाता, जाका लागून आयदर ऑक्सिजन कमी जाता किंवा पेशंट देर ऑन EEG वी कॅन सी समथींग कॉल्ड एज एरावजल. पेशंट जागो जावचो ना पूण EEG फ्रिक्वेन्सी कमी जातली, जाका लागून पेशंट जागो जाला. हाका लागून स्लीप फ्रॅगमेंटेशन जातलें, म्हणजे पेशंट डीप स्लिपान वता, एरावजल जालो तो परत लायट स्लिपान वता. ताकाच लागून एवरी टायम एरावजल जाता, फ्रॅगमेंट जाता, ताका लागून ह्या पेशंटाची डीप स्लीप रॅम स्लीप जायना. So that we see apnea hypopnea index. Based on the apnea hypopnea index we qualify the severity and even the treatment decision, whom to treat. That is also taken into account. We take the AHI also in concern. दुसरे आमी पळयता the periodic limb movement, पाय कितले movements जाता. मोस्ट इम्पॉर्टंट आमी पळयता ऑक्सिजन लेवल्स कितले आसा. नॉर्मल मनशान आमी आतां दिसाचे पयले एक 95 to 90 आसूंक जाय, 100 आसूंक जाय. पूण न्हिदेन युजली सगळ्यांचे कमी जाताच, पूण एट नो पॉयंट ऑफ टायम इट शूड ड्रॉप बिलो 90. बट वेन वी सी इन स्लीप एपनिया पेशंट, इन सिवियर स्लीप एपनिया पेशंट एक 7-8 वरांची कमीत कमी 3-4 वरां 90च्या सकयल आसतात. दे ड्रॉप इवन अप टील 45-50. सो एवरी टायम दीस हॅपन्स, like the body at a, because each part of the body needs oxygen to survive. So jenna oxygen kami jata, it will have effect on rest of the body. So that's why I said complication je asa them fude uloyat. The complications of sleep apnea is because of this hypoxia and some other problems which we'll discuss. अच्छा, म्हणजे हे जे आम्ही समजता ती न्हीद फक्त ब्रेना पुरती मर्यादित न्हय, किंवा आमी जशें समजता की ओके बाबा तातूंत बाकीचे टिश्यूज आसा ते मातशे म्हणजे रिजनरेट जातले, कोणाक रेस्ट मेळटली, कोणाक आनी कितें कोणाक वेर एंड टेर आसा तो मातसो परत रिएक्टिवेट जातलो, इतक्या पुरती मर्यादा. देर आर फार मोर, म्हणजे स्लीप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू रिस्टोर द बॅलन्स ऑफ द बॉडी, टू गेट रेस्ट. फक्त काम केलें म्हणून जायना. स्लीप गिव्स यू दुसऱ्या दिसा उठून फ्रेश मोटिवेटेड आसपाक तुमकां स्लीप इम्पॉर्टंट. बरोबर. सो आनी ह्या खातीर तुमची रातची न्हीद आसप व्यवस्थीत आसा. परत हांव समजा स्पेशली डॉक्टरान वदळी सांगला की दीस इज नॉट द प्रॉब्लेम ओनली ऑफ द ओल्डर जनरेशन, दीस कॅन हॅपन विथ यंगर जनरेशन ऑल्सो. ल्हान भुरग्यांकूय जावं शकता. तेन्ना म्हाका दिसता डॉक्टर, म्हणजे जस्ट आय एम इंटरप्टिंग युअर फ्लो, की आमचो जो आतां सो कॉल्ड जो यंगर जनरेशन आसा तो सगळो रातभर मोबायल किंवा जे व्हॉट्सएप घेवन बसता पळय, तांच्या खातीर दीस अ अलर्ट सायन की दे शूड गिव प्रॉपर. दुसरे आतांचे भुरगे म्हणजे अशें खेळप चडशे व्हिडिओ गेम्स, टीव्ही आसता, ओबेसिटी इज इन्क्रीजिंग, फास्ट फूड लेवल्स वाडटा. करेक्ट. सो दे नीड टू टेक इन कंट्रोल. मेटाबॉलिक सिंड्रोम जे म्हणटा, मोठे जावप, ल्हानपणानूच शुगर वाडप, ट्रायग्लिसरायड वाडप. So all these things come into picture. So म्हाका दिसता डॉक्टरान सांगला असो, आनी दिस इज इम्पॉर्टंट, म्हणजे कितें आसा, एक स्लीप कन्सल्टंट आमकां हें सगळें सांगता. आमी बाकीचे डॉक्टर सगळे सांगता की बरें वेवस्थीत न्हीद आसपाक जाय, वेवस्थीत चलपाक जाय, वेवस्थीत रेस्ट घेवपाक जाय, वेवस्थीत एक्सरसायज करपाक जाय, डायट बरो आसपाक जाय. पण डॉक्टर सांगता हेका खूब म्हत्वाचें आसा, म्हणजे कान सोनारान टोचल्या भशेन. आनी तांचे दुसरें म्हणजे तांचें फील्ड जें आसा तें स्लीप स्टडीचेर आसा. डॉक्टर म्हाका सांगा, हातूंत केन्ना स्लीप एपनेचे कॉम्प्लिकेशनूय जाता आसतलें न्ही? सो वॉट आर द कॉम्प्लिकेशन्स लायक? सो पयलीं जे आसा न्ही, पेशंट एज आय सेड रातची न्हीद जायना, सो दे विल बी एक्सेसिवली स्लिपी ड्युरींग द डे. म्हणून पेशंटाची रातची क्वॉलिटी स्लीप जायना, ताका दिसाची न्हीद येतली. पेशंटाक जेन्ना न्हिदपाचें ना तेन्ना सुद्दां ताका न्हीद येवन पडटली. म्हणजे पयलीं आतां जेन्ना लेवल ऑफ स्टिम्युलेशन कमी आसा, आतां पेशंट पॅसेंजर म्हणून गाडयेन किंवा बसीन बसला, किंवा टीव्ही पळयता, किंवा अशें खुर्चेर बसून पेपर वाचता, तेन्ना न्हीद येतली. जेवतकर मातसो बसला, आड पडला, न्हिदून पडटलो. जशी सिवियरिटी वाडटा तेन्ना इवन वायल ड्रायव्हिंग, म्हणजे गाडी चलयता, मातशें स्टिम्युलेशन कमी आसा, ट्रॅफिक कमी आसा, हायवेचेर चलयता, तेन्ना सुद्दां न्हिदून पेशंट पडटा. सो दीस पेशंट्स हू हॅव स्लीप एपनिया दे आर ऑलमोस्ट 5 times ग्रेटर रिस्क ऑफ मोटर व्हेहिक्युलर एक्सिडंट. म्हणजे गाडी चलयतना एक्सिडंट जालो चान्सीस चड आसतात. सिमिलरली जे इंडस्ट्रीन काम करता दे मे ऑल्सो मीट विथ एक्सिडंट. आनी जशें आमी स्लिपीनेस डिस्कस करताले, इन सिवियर केसीस जस्ट टू इन्फॉर्म, जशी जशी सिवियरिटी वाडटा
तेन्ना फुडें अशें की खूब फावटी पेशंट आतां सिग्नलार गाडी रावल्या ट्रॅफिकान गाडी आसा थंयूच न्हिदून पडटलो किंवा आमी दोग जाण उलयताच हांव न्हिदून इनफॅक्ट पडटलो. डॉक्टर आय हॅव रिसंटली सीन म्हणजे हांव खंय मुंबय खंय गेल्लो आनी देर वॉज वन पर्सन तो ती रिक्षा घेवन थंय म्हणजे तो न्हिदिलो वी कॅन सी म्हणजे अशी पोझिशन आशिल्ली म्हाका दिसता अशा टायपचे पोझिशन हे कॉमन आसा. So this is one because of less sleep. Second, as I said, there are certain cardiovascular complications of sleep apnea. That's why sleep apnea needs to be diagnosed on time and treated. डॉक्टर आता कितें आसा आमचे कडेन 4-5 मिनटां आसात तर हांव तुमकां आतां म्हणजे फुडलो म्हजो क्वेश्चन आसा की हाव यू ट्रीट आणि वॉट इज दॅट CPAP जो नवो कन्सेप्ट आयला वॉट इज म्हणजे आमकां दोनूय तुमी एक कन्सायज एक 2-3 मिनटांनी सांगात आमकां. CPAP म्हणजे continuous positive airway pressure. There is a small machine which is very small. In fact, the latest advances, the machine is very small as a small box. Patient इवन फ्लायटीर वतना ट्रॅव्हल करतना घेवन वचूंक शकता. जर ट्युबिंग आनी पेशंट एक मास्क लावन येता. CPAP म्हणजे कंटिन्युअस पॉझिटिव्ह एअरवे प्रेशर. दर वेळा जेन्ना पेशंट न्हिदतलो श्वास घेतलो हे मशीन वाऱ्याचो पॉझिटिव्ह प्रेशर दितलो म्हणजे एअरवेज जे कॉलॅप्स जाता ते ह्या पॉझिटिव्ह प्रेशर भितर आसा म्हणून ते कॉलॅप्स जावंक शकचे ना आनी ताका लागून जे सगळें पॅथोफिजियोलॉजी घडटा ती सगळी रिवर्स जातली. कॉलॅप्स जायना म्हणून स्लीप इंटरप्ट जावची ना. पेशंट डीप स्लिपान वतलो. डीप स्लिपान वता म्हणून दुसऱ्या दिसा फ्रेश दिसतलें. दुसऱ्या दिसा न्हीद येवची ना. सो ऑल द फॅक्टर्स आर रिवर्स अँड ट्रिटींग वीथ दीस स्लीप एपनिया ऑल द कॉम्प्लिकेशन्स जस्ट टेल मी वॉट आर द कॉम्प्लिकेशन्स म्हणजे स्लीप एपनिया पेशंट समज ट्रीट करना जाल्यार कितें दुयेंसां फुडें जावंक शकता. These patients are almost 8 to 10 times higher risk of developing diabetes, BP, heart attacks, heart failure, irregular heart rates like arrhythmia, stroke chances येवपाचे चड आसता. दुसरें डायबिटीज आनी इन्सुलीन रेजिस्टन्सूय हाय आसता. जसो टायम वता न्ही तशी खूब दुयेंसां स्लीप एपनियाक लिंक जाता. लेटस्ट स्टडीज हॅव शोन इवन एडल्टांत जे न्युरो डिजेनरेटिव्ह डिसऑर्डर्स जाता डिमेन्शिया पार्किन्सनिजम patients with sleep apnea at a much higher risk to do this. In fact, the latest research shows that even you are at a higher risk of getting cancer. I see. Cancer progressing at a faster stage. People who have sleep apnea, the chances are much higher. So treatment of sleep apnea is important. अशेंच फकाणां केली गरयता बाबा आतां न्हिदेता सोडून दिवपाचें. पेशंट युजली ते सिरियसली घेवंक सोदना न्हिदेचें केन्ना केन्ना सांगपाक सुद्दां लज दिसता बट इट्स अ सायलंट किलर डिजीज. पयलीं सिमटम्स अशें समथींग पेशंट मे इग्नोर बट ट्रीट करना ही एक एक करून दुयेंसां वयर सरतालीं. खूब जाणां आमचे कडेन पेशंट येता आमी एडवायज करता टेस्ट कर पेशंट समाव इम्पॉर्टन्स दिना फुडें वता देन वी अल्टिमेटली सी दीस पेशंट इन द हॉस्पिटल विथ अ हार्ट अटॅक ऑर अ स्ट्रोक. So better you diagnose early and start the treatment early. Then everything can be prevented. समज पेशंटाक डायबिटीज BP आसा the control will be much better. हांव म्हणना की डायबिटीज BP वतले but definitely maybe the number of tablets will come down. Something that is not control will come under control. सो बेसिकली आता ऑलमोस्ट आमी अशें फॅग एंड म्हणटा तशें तर एक इम्पॉर्टंट प्रश्न आसा डॉक्टर वॉट आर द नेवर मॉडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट अँड इज दॅर एनी सर्जिकल रोल फॉर मॅनेजमेंट ऑफ सर्जरी हें आसा न्ही सर्जरी इज नॉट दॅट इफेक्टीव इफ नथींग इज वर्किंग सर्जरी शूड बी ऑफर्ड. दे से द चान्सीस ऑफ सक्सेस इज जस्ट 50% आनी तोय बी फक्त इट वील रेड्यूस द सिवियरिटी बाय 50%. सो सर्जरी इज अ लास्ट ऑप्शन नथींग वर्स आयदर सर्जरी करून लेजर करून ते भितरले जे टिश्यू बारीक जाल्यार ते ओपन करपाचे. दुसरे निवर मॉडेलिटीज आसा ते ओरल एप्लायन्सीस म्हणजे एक स्पेशली डेंटिस्ट एप्लायन्सीस करता जे तोंडान घालता ती टंग फुडें करता किंवा जो फाटल्यान आसता तो पुश करता. दीज आर कॉल्ड एज ओरल एप्लायन्सीस बट दीस इज ओनली फॉर प्रायमरी स्नोरिंग अँड मायल्ड स्लीप एपनिया. मॉडरेट टू सिवियर स्लीप एपनिया CPAP remains the gold standard. There is nothing that can compare the results that are given by CPAP. Latest modality there is something called as hypoglossal nerve stimulation. Heje muscles astat they usually collapse jata न्हिदेन that is supplied by a nerve called hypoglossal nerve. So the latest technology हांगा एक implantable device घालता and it keeps the stimulating the hypoglossal nerve. ताका लागून ते muscle contract जाता and it prevents the airways from collapsing. अच्छा सो म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळी निमतान दोतोर तुमी एकदम बरीचशी अशी मोलादीक म्हायती विच इज व्हेरी रेअर आनी इट इज इनफॅक्ट म्हणजे खरें म्हणजे इतके सगळे एका स्लिपा बरोबर असोसिएटेड अशें आमकां सगळ्यांक केन्नाच दिसना. आमी वी ऑल टेक स्लीप लायटली पण म्हाका एक पीस ऑफ एडवायस की सगळ्यांनी व्यवस्थीत स्लीपाचेर लक्ष दियात. कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार स्लीप कन्सल्टंटा कडेन वचून घेयात कारण दीस आर द जस्ट डॉक्टरान सांगलें तशें दीज आर द म्हणजे सायलंट किलर्स हे आजचे तुमचे स्लीप एपनिया फुडें तुमकां प्रॉब्लेमॅटीक जावं शकता. तेन्ना आनी चड वेळ घेनासतना डॉक्टर तुमी मुजरत वेळान वेळ काडून आजच्या कार्यावळी खातीर आयले त्या खातीर तुमकां मुजरत देव बरें करूं. तशेंच तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार.